नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। फुडल्या 2 वर्सां भितर गोंयचो खण वेवसाय पुराय क्षमतेन जातलो सुरू। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे म्हापसा लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचार सभे वेळार विधान। काँग्रेसीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार रमाकांत खलप बँक लुटेरू जाल्यार दक्षिण गोंयचो उमेदवार विर्यातो फर्नांडीस संविधानाचो अपमान करपी। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे काँग्रेसीच्या दोनूय उमेदवारांचेर सणसणीत आरोप। भाजपाचोच मतदार भाजपाक मतदान करपाक निर्शेला। काँग्रेसीचे वरिष्ठ फुडारी शशी थरूर हांचे विधान। संविधानीक नदरेंतल्यान राजकारण करपाक काँग्रेस दिता म्हत्व, शशी थरूर हांचें म्हणणें। बोडगेश्वर देवळांतल्या चोरी प्रकरणात 4 बांगलादेशी दुबावितांक खोपोली महाराष्ट्राच्या पुलिसांनी केली अटक। 7 लाखाच्या रोख रक्कमा सयत हेर वस्तू केले जप्त। फुडलो तपास सुरू। गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो उणो। शेक हॉटेलां तशेंच पर्यटन मळावेले हेर उद्देजक लुकसाणीत। आनी गोमंतक तनिष्का व्यासपीठा वतीन आयोजीत केल्ल्या पुरुमेताच्या फेस्ताक जाली सुरवात। आता खबरो विस्तारान। फुडल्या 2 वर्सां भितर गोंयचो खण वेवसाय पुराय तांकेन सुरू जातलो अशें विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलां। 4 जुना उपरांत देशांत काँग्रेस धुंडो यात्रा सुरू जातली। हातूंत राहुल आनी प्रियंका ही कुशीकूच उरलीं। आतां काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचोच बळी वतलो असोय थोमणो अमित शाह हांणी काँग्रेसीक मारला। तशेंच गोंयचो भुरग्यान भुरगो काश्मीरा खातीर बलिदान दिवपाक तयार आसा अशें अमित शाह हांचें म्हणणें। खरगे साहब, आप 80 पार कर गए, मगर इस देश को, गोवा को नहीं जानते हो। गोवा का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार। 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकाल देना, क्योंकि कांग्रेस दिखाई नहीं पड़ने वाली। और खरगे साहब को लगता है कि ठीकरा राहुल बाबा पर फूटेगा। मैं अभी से बता देता हूं खरगे जी, ये भाई बहन को कोई कुछ नहीं करेगा, आपकी बलि चढ़ने वाली है। मेरी बात याद रखना, या मेरी बात याद रखना। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से पूरा माइनिंग बंद पड़ा है। मैं आज, ये प्रमोद हमारा थोड़ा शर्मिला आदमी है, आपको नहीं बताएगा। 10-10 बार यहां से सभी को लेकर दिल्ली आया है, मेरी ऑफिसों के चक्कर काटे हैं। हम दोनों साथ में प्रधानमंत्री के पास गए और माइनिंग ब्लॉक्स का ऑक्शन भी हो गया। 8 ब्लॉक आवंटित भी हो गए, एक में माइनिंग भी चालू हुई। और मोदी का गारंटी सुन लो, 2 साल में गोवा का पूरा माइनिंग इंडस्ट्रीज पहले की तरह धमधमाट कर चलले। रमाकांत खलप हे बँक लुटेरू। म्हापसा अर्बन बँकेत दिवाळखोरीत येवपा आदी स्वताचे आनी आपल्या सोयऱ्यांचे पयशे सुरक्षीतपणान काढून बँकेच्या हेर ठेवीदारांक खलप हांणी लुटल्या असो सणसणीत आरोप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हापशा अमित शाह हांच्या लोकसभा प्रचारा वेळार केला। काँग्रेसीन देशाक लुटले आनी आतां उत्तर गोंयांत बँक लुटपी रमाकांत खलप हांकां लोकसभा वेंचणुकेची तिकेट, जाल्यार दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार विर्यातो फर्नांडीस हो भारतीय संविधानाचो अपमान करपी मनशांक काँग्रेसीन तिकेट दिल्या। हाचे वेल्यानूच काँग्रेसीची मानसिकता कळटा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। गोंयांत 35,000 कोटीपेक्षा चड कामां जर केन्ना जावपाक शकली आसत जाल्यार ती डबल इंजिनच्या सरकारात, नाल्यार तांचेय डबल इंजिन सरकार आशिल्लें। तांच्यांनी दाखोवन दिवपाक जाय आशिल्लें, अरे एक सुद्धा प्रोजेक्ट गोंयांत करूंक ना, एक सुद्धा स्कीम गोंयांत लावंक ना। तांच्यांनी सांगची, जर गोंयांत केन्ना स्किमी सुरू जाल्या आसत जाल्यार त्यो मनोहरभाई पर्रीकरांच्या सरकारात। गृह आधार आसतली, लाडली लक्ष्मी योजना आसतली, प्रत्येकाक प्रत्येक येवजण जर केन्ना मेळ्ळ्या आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त मनोहरभाई सरकाराच्या कार्यकाळात, बीजेपीच्या कार्यकाळात, डबल इंजिनच्या सरकाराच्या कार्यकाळात। उत्तरेत उबो केल्लो बाब रमाकांत खलप जो बँक लुटारू आसा, म्हापसा अर्बन बँक ज्या म्हापसा शहरात आमी आसा, ती बँक जर कोणी लुटले आसतले जाल्यार ती सामान्य मनशाक जर कोणी त्रासान उडयला आसत जाल्यार तो रमाकांत खलप। आणि त्याच बँक लुटारूक परत एकदा तिकेट दिल्या
आणि म्हाका खबर आसा 1,50,000 लोकांचे शेअर होल्डर्स या बँकेत त्यांचे पैसे अडकल्या. 3.5 लाख लोकांचे अकाउंट होल्डर्स या बँकेत त्यांचे पैसे अडकल्या आणि 60,000 जे एम्प्लॉईज असोसिएशन हांचे 1 कोटी रुपया अडकल्या. अरे स्वतःचे फक्त 25,000 रुपया बँकेत दवरपी आणि आपले आणि आपल्या सैरादारांचे पैसे बँक लुटच्या पैकी काढून घेवपी कोण आसा? रमाकांत खलप आसा, जाणे या गोयाक लुटलेले आसा. देशातलो भाजपाचोच मतदार भाजपाक मतदान करपाक निरशेला. ताका लागूनच देशभरात मतदानाचो टक्को देंवता. हे फावट न्यूट्रल मतदार मतदान करतले अशें विधान काँग्रेसीचे वरिष्ठ राष्ट्रीय फुडारी शशी थरूर हांणी केलां. Rajasthan, UP, MP, many districts have voted. The feedback is, number one, absolutely no enthusiasm for the BJP. A lot of indifference and even apathy on the part of regular BJP voters. Many of them have not gone to vote. Percentage of poll has dropped in those areas. And a lot of receptivity to the idea that the time for change is here. If you are so afraid that you want to put one of your opponents away, he might campaign in 2 states and do you damage, then that means you are really, really very much in fear. And as I urge the BJP, daro mat, as Rahul Gandhi likes to say, daro mat. And what I don't understand is how the voter of Goa can have any respect for people who have so little respect for themselves and for their relationship with God. I mean, it really is shocking, isn't it, that you would actually swear and then break your promise as if it didn't mean anything to you. So my own view on this matter is, if people have the courage of their convictions, then they have every reason to resign. But they should have no reason to take the benefit of election on one set of ideologies and practices and votes and then go off and support the opposite side. That is truly surprising. The anti-defection law, one of the flaws is not so much the way the law was written, which I know can be improved, but also the implementation. Under BJP rule, for the first time, we've seen speakers sitting indefinitely on disqualification requirements, right? गोंयचो पर्यटन हंगाम ह्या वर्सा वायट गेला अशें पर्यटक धंद्यात आशिल्ल्या जायत्या जाणांची कागाळ आसा. कांय तज्ञां प्रमाण लोकसभा वेंचणुको आनी गरमेची लाट ह्या 2 कारणां खातीर गोंयांतूच न्हय तर देशभर पर्यटन क्षेत्रात मार बसला. पर्यटन खात्याचे संचालक सुनील अजिपका हांच्या मताप्रमाण भारतभर वेंचणुकेचे वातावरण आशिल्ल्यान पर्यटन उद्देगाक सध्या मंदी आयल्या. ट्रॅव्हल आणि टुरिझम संघटनेचे अध्यक्ष जॅक सुकीजा हांणी लेगीत फाटले 2 म्हयने गोंयांत पर्यटन उणें जाला म्हणपाचे मान्य केला आणि ताचे खातीर वेंचणुको आणि भारतभर आयिल्ले गरमेचे ल्हार कारण आसूं शकता अशें म्हणला. गोंयच्या पर्यटनाचे 2 भाग करून इव्हेंट वेडिंग ह्या सेक्टरात गोंयान ह्या वर्सा बरी कामगिरी केल्या. पण आंतरराष्ट्रीय पर्यटक कमी जाल्ल्यान शॅक्स आणि अशा पर्यटकांचेर निंबून आशिल्ल्या हॉटेल उद्देजकांक ह्या वर्सा लुकसाण जाला अशें तांणी सांगले. What has happened in tourism now is it's become like a very different sort of market. You can't define it season wise. There are segments which are growing, there are segments there are issues with. If you look since COVID struck, Goa has become like a domestic tourism hub, and if you see there is also a big surge in events, conferences, weddings, meetings, and incentives, what we call the MICE segment. So there are specific players in the tourism industry who cater to this. Like you would have event companies, you would have certain hotels who would do it, like Taj as a convention center. I think for this segment, business has been very good, better than normal. They've been growing. If you go, there is also, the season was originally defined when Goa was an international destination largely. Between say mid-October or end October to the middle of April, you would get international charter flights and international tourists, and they would come here basically for the sun, sea and sand, and then add-ons which were their culture and all. This segment all over India has been affected since COVID. I think Goa has recovered to the extent of 45%. India might be 30%, the rest of our country. But there are definitely issues with this segment. War in Russia has affected it. The English economy, there have been issues with that. There have been issues with flights. So that segment has been affected. There are hotels who cater to it. There are specific shacks and all which is to cater to it. That has been hit. So till February, I think generally it was good for most people. From March onwards, there has been a decline in most markets except the MICE market, which is still growing, but which April, May has also declined.
And a lot of people say that in April and May until June this market has declined because elections are going on and people are uncertain. Today you plan an event, you suddenly say that liquor is not allowed beyond 10 or 11, and so they say let's just wait till it is there. So that movement has stopped. Last 2 months for business has been down for everyone. For the rest of the season, specific segments still appear stressed. April, May, mainly people say elections, but I would say also heat wave is responsible. I think that is a big challenge that all industries are going to face as we go on. Climate change and extreme heat. I was just in the Nilgiris on a personal visit, and the temperature there has touched 29 degrees. I mean, it's 6 degrees higher than what it normally used to be. And first time people in Ooty and all are actually wondering if we need fans and all. So in Goa also the heat wave has been bad. But I think the normal trend anyways, once elections start, there is a bit of a slowdown in movement, in tourism movement. That is throughout India, it's a pan-Indian phenomena, because if you see that a model code of conduct is in force, so people are not preferring to travel also because everyone is busy in because exercising their franchise. Maybe that could be one of the reasons. सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायकासहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक तनिष्का व्यासपीठ आणि ओनूय पुरुमेत फेस्त घडोवन हाडला. आता पावसाचो हंगाम सुरू जातलो आणि ताका लागून सदच्या जेवणाक लागपी सगळ्यो वस्तू सांठोवन दवरप हो पुरुमेताचो घडोवन हाडपा फाटलो हेतू. शेनवारा ह्या पुरुमेत फेस्ताचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार निमिशा सारस्वत, स्मिता पाटील आणि लीना वेरेकार मुखेल सोयरी म्हणून हाजीर आशिल्लीं. मैं मानसविनी जी को और बाकी सभी महिलाओं को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ. इस एक फेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छे से. ये फेस्ट स्पेशली उन खाद्य पदार्थों जो आपको मॉनसून के टाइम पे नहीं मिलते हैं उनको आप सेव कर सकते हैं. उनको आप उस सारे मॉनसून में आपको वो खाद्य पदार्थ हमेशा मिलते रहेंगे. उसके ऊपर ये फेस्ट आधारित है और मैं सभी को, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ क्योंकि हर साल आप बहुत अच्छे से इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं. पुरुमेत फेस्त हें नांव जाल्लें आसा, पण गोंयची प्रत्येक फॅमिली आपल्याक जाय ते पावसाळ्यान जाय ते सुकवण सगळें दवरता. कोण आमटाण, सोलां सगळे. गोंयचे लोक खूब फुडी आनी तेज्या खातीर जे गोश्टी लागतात त्यो सगळ्यो गोंयान पिकलेल्योच चडश्यो गोश्टी हांगा जाता. हितूर मेजर बायलां जी आसा हितूर खूब इनवॉल्ड आसता. ती सोलां आसूं, आमटाण आसूं, सुकी सुंगटां आसूं किंवा काजू बियो आसूं भाजलेल्यो. दिस आर आयटम्स वीच आर बीन व्हेरी कॉमनली यूज्ड. हो एंटायर इंटेंट जो आसा पुरुमेत फेस्ताचो आनी बायलांक घेवन इज एंगेजमेंट विथ द लेडीज अक्रॉस गोवा. लास्ट इयरूय हांव हांगा आयिल्लें आनी दॅट उत्सुकता आनी पळय ते बायलांक पळोवन आनी ते सामान पळोवन एक उत्साह जाता की बाबा आपल्याक खरेदी करपा जाय. आजूय पळयलें हांवें. आतां म्हटलें सगळे स्टॉलांनी सांगलां हांवें अमकें म्हाका जाय, अमकें हें जाय म्हाका. सो आतां वचून हांव खरेदी करतलें. पुरुमेत फेस्त जेन्ना म्हणटात न्ही तो एका गोंयच्या परंपरेचो भाग. एका वेळार खूब पावस पडटालो आनी जेन्ना दळणवळणाच्यो सोयी नाशिल्ल्यो तेन्ना एका जाग्यार हे सगळे जिन्नस येताले. मिरसांग येताली, काजू येताले, वेगवेगळे तेलां येतालीं, वेगवेगळीं तेलां. लोक ती घेवन दवरताले कारण पावस इतलो पडटालो की भायर सरप शक्य नाशिल्लें आनी तेन्ना नुस्तें मेळनाशिल्लें. बाजारान वचप, बाजार नासताले. एका जाग्यार जर खोला किंवा आमचे हरमलची मिरसांगो जांकां बरो टॅग आसा, आंतरराष्ट्रीय तांकां नामना आसा, त्यो जर मेळपाक शकल्यो आनी ऑथेंटीक जर मिरसांग किंवा हे जिन्नस जर एका जाग्यार मेळपाक शकले जाल्यार खूब बरें. लंच टायम बुलेटिनान घेवया एक ल्हानसो विसव. खंयचोच नाकात. फुडल्या खबरां खातीर रोखडीच मेळुया.
विजा उपरांत परत एक फावट येवकार आतां वळया फुडल्या खबरांकडेन. पोरू वर्सा पावसाक लागून सांकवाडेच्या तृप्ती गांवकारीचे घर कोसळून खूब लुकसाण जाल्लें. घर मोडिल्ल्यान आदार दिवपी कोणूच नासलो तेन्ना गोमंतक टीव्हीन तृप्ती खातीर मजतीचो उलो मारिल्लो. थळावा आमदार गणेश गांवकार, बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी धारबांदोडेच्या युवा विकास केंद्रान हाची दखल घेवन घराच्या बांदकामाक मजत केल्या. पळयात खासा रिपोर्ट. फाटले जून म्हयन्यांत पावसाक लागून सांकवाडेच्या तृप्ती तुळशीदास गांवकार हांचे घर कोसळून खूब लुकसाण जाल्लें. घरातले सगळे सामानूय पावसान नश्ट जाल्ले. मजगती घरकार तुळशीदास गांवकार हाकाय मरण आयलें. तेन्ना गोमंतक टीव्हीन तृप्तीक आदार मेळचो म्हणून उलो मारिल्लो. तृप्तीच्या परिस्थितीची दखल घेवन थळावो आमदार गणेश गांवकार, श्रमदान येवजणे अंतर्गत बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी धारबांदोडेचे युवा विकास केंद्रान फुडाकार घेवन घर बांदून दिवपाक सुरवात केल्या. आतां सध्या घराचें काम चालू आसा. पावसा पयलीं घर बांदून तयार जातलें. देखून जाणी आदार दिलो तांचे उपकार मानता अशें तृप्ती गांवकार हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. कोसळ्ळेले जुनानच ते पावसान कोसळ्ळे पावसान जुनान आनी सोबन कोसळून एक सायडीच्यान पडलेले. एक सायडीच्यान मागीर ते सोबनच पडलेले न्हू. सामान बी सगळे घर भितर उरलेले न्हू. सगळे सामान भितर उरले. आनी मागीर कशी परिस्थिती, कशी जीवन काडटाले तुमी तेन्ना? तेच म्हणून आमकां परिस्थिती नासली न्हू. त्या भितर तो गेलो न्हू. आमकां कोणाचोच घरकार गेलो. कोणाचोच आधार ना जालो. मागीर कोणी उजवाडा हाडले तुमचे? ते हाडलो न्हू आमकां गोमंतक टीव्हीन. हय. आनी मागीर तेजे मार्फत तुमचे आमदार बीन सगळे रेडी जाले. रेडी जालो. सगळ्यांनी बांदून दिवपाक काम चालू केलें. चालू केलें. जे बांदून दिले तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदता? जे बांदून दिता तांकां कितें सांगूंक सोदता? तेंचे आतां बरें म्हणपाचें. म्हणजे तेंच्यांनी तुमकां सहकार्य केला, योग्य मदत केली. मदत केली न्हू. आनी आतां केन्ना पर्यंत जातली अशें सांगलां? कितें आतां म्हयन्या भितर जातलें. ओके. एक म्हयनो वयताला. आयिल्ली ते सगळे काम करपाक हांगा? सगळे आयिल्ले. नमस्कार. आमी सांकवाडा पंचायत क्षेत्रांतल्या धारग्या ह्या गांवांत आसा. जे जाग्यार तृप्ती तुळशीदास गांवकर यांचे घर गेल्या पावसान कोसळून पडलेलें आनी एक सायडच्यान तांकां कोसळून तेंचें सामान सुद्दां भितर उरलेलें, मातयेन उरलेलें आनी आदार असो कांय नासलो. तेजे भावागेर तेजे देरागेर ती सायडीर रावताली मागीर आनी थंयच्यान येता. जेन्ना गोमंतक टीव्ही हेंनी ह्या संदर्भान आवाज उठयलो आनी तेंच्यांनी मार्गदर्शन आमदाराचे आमदाराकूच कळीत केलें आनी आमदारा कडल्यान हे जे आसा आमचे बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट काणकोण हांचेशी संपर्क साधलो आनी श्रमदान योजनेच्यान ह्या घराक हात घातलेलो आसा. जो आमचो संस्थापक जावन आसा रमेश तवडकर, बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट आनी धारबांदोडे युवा विकास केंद्र हांचे मार्फत हे आज धारग्या तृप्ती तुळशीदास गांवकर हिका घर बांदून दिवपाचो निर्णय जालो. आतां गेले फावटी निर्णय जालो, मागीर हांगा तेंची सगळी साफसफाई करून घेतली आनी आतां जवळ जवळ म्हाजे फाटल्यान तुमी पळयता की घर बांदप चालू आसा. हो एक म्हयनो भितर हे घर कंप्लीट जातलें अशें सांगलें आसा. जे धारबांदोडे युवा विकास केंद्राचे आनी बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाचे जे वांगडे आसा सगळे सदस्य दर आयतारा हांगा येता आनी मोठ्या प्रमाणान काम करता आनी तेंचे बरोबर गवंडी लोक आसता ते सगळे काम करता. पूण नायलाज आसा ताका ह्या भागान उदकाची समस्या मातशी कमी आसल्या कारणान आनी मे म्हयनो हो चालू जाल्या कारणान उदकाची तांकां घरा खातीर मातशी अडचण जाता. तेन्ना टँकराची पाठपुरावा करपा खातीर आमदारान सांगलेलें आसा आनी टँकरूय हांगा तांकां मेळटले अशें कळीत केल्लें आसा. आतां तुमी पळयता की हे येदें व्हडलें घर पयलीं मातयेचें घर आसलें आनी आतां ताका पक्के घर बांदून दिता. श्रमदान योजना बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट हांचे मार्फत तें घर बांदून दिली वता आनी ह्या खातीर जे कोण असहाय लोक आसा आनी तांकां अशी जरूरत आसा केन्ना कोणाकूय घर बांदपाची जाल्यार तेंच्यांनी श्रमदान करपा खातीर आनी बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट जे आसा संस्थापक रमेश तवडकर जो आसा सभापती आमचो तेजी संपर्क सादचो आनी कोणाकूय जरी अडचणीची कितें आसा हेज्यो घरा समस्या ते घर बांदून दिवपाक तयार आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारगेच्यान एकनाथ खेडेकर. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची शुक्रारा प्रचाराची सभा जाली. ह्या सभेक हाजेरी लायिल्ल्या एका मनशा काळजाचो आताक येवन ताका आगताक मरण येवपाची घडणूक घडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बाबूसो वेरेकार हो कुडण्या सांखळेचो नागरीक. ताची पिराय 63 वर्सां आशिल्ली अशें कळ्ळां. तो बेशुद्ध जावन पडले उपरांत ताका हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्लो. मात थंय ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी कळीत केलें.
हां तो मिटिंगेन बशिल्लो हां टोटल कितले जाण आसले तुमी आमच्या गांवांतले खंय मदीं भरलेले सायडीक कितें हांगा येवन हे जालो काय थंय हे जालो नांव कितें तुजें पूण कितें एक्झॅक्ट कितें अशें जाल्लें सफर जाल्लें आता हॉस्पिटलान कोण येवन गेले पॉलिटिशियन कोण येवन बी गेले खंयचे ते कुंडलेचे नमस्कार, आम्ही आसा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आणि आज अशी एक नवीन अपडेट तुमच्या समोर येवन येयली आसा ती आसा की आज लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारा खातीर एक जाहीर सभा आज घडोवन येयल्ली नवीन बस स्टँडाचेर. त्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या जाहीर सभेक हाजीर आशिल्ले युनियन मिनिस्टर अमित शहा यांच्या प्रोग्रामाक आणि पब्लीक मिटिंगेक येयल्ले कुंडय सांखळे ह्या गांवचे बाबूसो बेरेकर जे 63 इयर्स ओल्ड अचानक त्यांच्या तब्येतीत हालचाल झाली. त्यांची तब्येत बिघडली आणि अचानक त्या गर्देन ते बेशुद्ध जाऊन जमले. आमच्या लोकांनी 108 आपोवून तांकां नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणजेच आजिलो हॉस्पिटलान हाडले. जेन्ना कॅज्युअल्टीक व्हरून डॉक्टरांनी तपास केली तेन्ना डॉक्टरांनी अशें घोशीत केलें की ब्रॉड डेड म्हणून. डॉक्टरांच्या म्हणण्या प्रमाणे अशें कळ्ळें जाता की खंय तरी तांकां हृदयविकाराच्या झटक्यान त्यांचो खंय तरी मृत्यू जाल्लो आसा. ही घटना घडटकच लोकसभेची जी जाहीर सभा आसली ती मिटींग सोंपतकच ताबडतोब आमचे गोंय राज्याचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत घटनास्थळी पावतकच हॉस्पिटलान येयले आनी तेंच्यांनी तांच्या फॅमिलीक विचारपूस केली, ह्या घटनेची चवकशी केली. नीट परीक्षे खातीर फोंडें केंद्राची कुंकळ्ळेच्या NITच्या नव्या इमारतीत स्थलांतर केला. नीटची परीक्षा आयतारा 5 मे दिसा कुंकळ्ळे जातली. गोंयांतल्या 5 ते 6 केंद्रांनी ही परीक्षा जातली. फकत फोंडेंचें केंद्र बदललें तेन्ना परीक्षा दिवपाक येवपी विद्यार्थ्यांनी फोंडें वचचें न्हय अशें आवाहन NITचे संचालक ओमप्रकाश जयस्वाल हांणी केलां. As you know, NIT Goa recently shifted to its new campus. Since last 14 years, we were at Farmagudi Ponda campus. Okay, and when we were in Ponda campus, we have conducted NEET. We were one of the NEET center. NEET exam is conducted by National Testing Agency, NTA. Okay, so they do all the logistics. Okay, in Goa there are total 6 to 7 or even more than that centers. One of them is NIT Goa. Now, what is our apprehension? Typically, if suppose one NEET candidate comes from Karwar, gets down at Kadamba bus stand and tell Autowala that please take me to NIT Goa. Inadvertently, a fellow may take him or her to Ponda campus. That should not happen. That is why we are taking your help to please publicize this, that now NIT Goa is at Kamkoliam. All NEET candidates should go to Kamkoliam campus. That is the basic this thing. Inadvertently, nobody should reach to this campus. Okay, that is the main aim of this. Okay, that now whoever has got NIT Goa as the test center for NEET exam on 5th May, they should go to Kamkoliam campus. We are not operating at our Ponda campus. So our request to you is that please publicize this as much as possible. Okay, inadvertently also what happens, if suppose typically people go to their relative's place one day in advance and next day relative will take them to the local center. So NIT Goa means Farmagudi. That is the impression last 14 years we have. That should not happen. That is why we thought that we will take your help so that you can publicize it as much as possible to all the candidates of Goa. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया. डॉक्टर साहब ये माँ के ऑपरेशन के पैसे वो हो गए. और टेस्ट के हो गए. और दवाइयाँ अरे भाई हो गए. मुझे और भी पेशेंट देखने. भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ. 25 लाख तक का इलाज अब फ्री. 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क. इससे मुझे क्या? अरे ये मेरी रोटी है यार. मुझे इससे क्या? ब्रो उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने. सुनीता, तेरे को सिलाई मशीन केंद्र वालों ने सिलाई मशीन दे दी. नहीं, कुछ बेचा? फिर सुनीता बता ना. कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी. अरे कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी. पापा पक्की नौकरी. कानूनी MSP लेनी है ताऊ. खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है. ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा. एकदा तुम्ही मोबायलाक जे एडिक्ट जे जाल्यार ते भुरगेच कित्याक आमी सुद्दां लोक किंवा आमचे बाकीचे सुद्दां जे शिकणारे जे एड्युकेटेड्स आसतात ते सुद्दां ताका बळी पडटा. जनरल ट्रेंड कसो आसा लोकांचो पळोवपाचो दृश्टीकोन जो सायन्साक आसा तो अत्यंत हुशार आनी जो वोकेशनलाक आहा पळय तो सामकोच